जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणींनो आनी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यांत तुगेल्यांत तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येव करता ह्या म्हज्या युट्यूब चॅनलार। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां पयल्या कोरिंथकारांत दुसरो 20 वट 12वी वट। तो प्रितीच्या भाव भयणींनो ह्या वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करुया आनी पयल्या कोरिंथकारांक दुसऱ्यो 20 वर 12 वट आमी वाचुया। तर देवान आमकां दिल्या ती देणी ओळखून देवातावन येता तो आत्मो आमी घेतला, संवसाराचो आत्मो न्हय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणींनो ह्या वेळार आमी देवाचें उतर एक एक स्कुटावून ह्या देवाच्या उतराची सोजमणी आमी घेवया। तर देवाचें उतर म्हणटा, तर देवान आमकां दिल्या ती देणी ओळखून देवातावन येता तो आत्मो आमी घेतला। होय, जेन्ना देव आमकां विचून काडटा आनी आपलो पवित्र आत्मो दिता तेन्ना ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं ह्या देण्या वरवीं आमकां वळख मेळटा। देव आमकां देण्यांनी भरता, ती देणी आमकां वळखूंक आमी शकता। जेन्ना होच पवित्र आत्मो आमकां ही देणी दाखयता, कळीत करता। आनीक जेन्ना होच पवित्र आत्मो आमकां देव दिता आनी ही देणी आमी ह्या संवसाराची न्हय पूण सर्गीच्या राजाची जी देवान ही विचून आमकां ही देणी दिल्यात न्हय ही संवसाराची। तर प्रितीच्या भाव भयणींनो ह्या वेळार हे देवाचें उतर आमी वाचुया। ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करची गरज। आनीक ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयला पवित्र आत्मो आमकां गरजेचो। जरी तर आमकां ती देणी ओळखूंक जाय जाल्यार होच पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो आमकां ही देण्याचो वळख आमकां दिता। तो प्रितीच्या भाव भयणींनो ह्या वेळार जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां आयकुलो करता, जांकां हें देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात। हे चारूय कोणशांनी हें देवाचें उतर परगट जावं दी। आनी जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ सोंपयता।